लास्ट गोल्ड चॅक केल्ले तेन्ना सगळे असले. सो 2 तारीखेक दनपारां 1:30 अशें आमी जेन्ना गोल्ड चॅक केले तेन्ना आमचे गोल्ड मिसींग असले. सो मागीर त्याच दिसा आमी रातचे 11:30 पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन दिल्ली. आता कितें जालें एक्शन घेतलें तेंच्यांनी कितें केलें म्हाका सो तितली आतां आयडिया ना कितें एक्शन केलां तें म्हाजे कडेन कितें अपडेट ना. पुलिसांनी काही एक्शन घेवना अजून अरेस्ट बीन करूंक ना. FIR बीन सगळे ते चेडवाच्या नांवार रेजिस्टर केल्ली हांवें बट अजून ताका अरेस्ट करूंक ना पुलिसांनी. तुमकां कोणाचेर डावट आसलो ते हय म्हाका कोणाचेर डावट आसलो ते हांवें सांगलें पुलिसांक. ते चेडवान पयलीं कन्फेस केल्ले आपूण कशें चोरी केले बीन सगळें कितें कितें केलें तें. मागीर तेणें सडनली आपलो स्टेटमेंटूच चेंज केलो. कितलो गोल्ड कितले गोल्ड वर्थ अरावंड 15 to 16 lakh आणि तेजो भाव आय विटनस आहा. तेज्या भावान पुलीस स्टेशनार स्टेटमेंटूय दिले कितें कितें पळयलेलें तेणें. बट स्टील तेजेर ते स्टेटमेंटार कितें एक्शन घेवंक ना अजून मेरेन. कितें दिसता कित्याक लागून अजून धरूना तुमी नांव बसून दिवन चोर आसा म्हणून दाखोवन कित्याक अजून धरूना ते म्हाका खबर ना. ते पुलिसांक मिलिंद आज तुम्ही SP मेळ्ळे एसपीन विकला मी कितें सांगलें ना तेणें तशें कितें सांगना. तेणें एक्झॅक्टली म्हाजे सिस्टरीन चावी खंय दवरता पळय आमकांय खबर ना घरच्या मनशाक ती चावी खंय दवरता ते. पण तेणें एक्झॅक्टली सांगलें की चावी आपूण खंयच्यान घेतली ती आनी आपूण चोरी केले ते पिशवेन घातले बांदले बाथरुमान व्हेले थंयसून भायर उडयले एका चेड्याक दिले त्या चेड्यान व्हरून कोणागेर दिले अशें तेणेन आमकां सांगलें स्टोरी. तुमच्या घरानूच रावपी ते आमगेर रावपाक गेल्ले ईदाक गेल्ले ते आमगेर. खंयचे ते एक्चुली मारगांव खंय PGन रावता पेईंग गेस्ट मडगांव. हय तुमचे रिलेटिव्ह आमचे कजन रिलेटीव. FIR रजिस्टर जाल्या आनी पुलिसांनी तांकां अक्युजाक पुलीस स्टेशनार आपोवन घेतले. तेजे नंतर व्हडलेशें तेणी कांय हें केलें ना. अक्यूज एंटिसिपेटरी बेल फायल केली. आमी ते इंटरवेन्शन फायल केलें पूण एडवोकेट फॉर अक्युजान येवन ती विड्रॉ केली आनी पुलीस कांयच रिकवरीचे एटेम्प्ट्स कांय घेयना आनी ते अक्यूज आसा पळय ते खूबशें इन्वेस्टिगेशन मिसगायड करता. म्हणल्यार आपणें हांवें गेली पयलीं म्हणटा तेंगेली पयलीं म्हणटा अशें शेजरागेर पयलीं म्हणटा कोणागे पुलिसांक धाडटा. पूण ते सुद्दां अशें सारकें पर्टिक्युलर वे सारकें हें जायना इन्वेस्टिगेशन कांय जायना. आज आमी SPक मेळपा येयल्ले कालय मेळिल्ले आजय मेळिल्ले की हेजेर इन्वेस्टिगेशन सारकें जायना. सामकें निग्लेक्ट करता. कोणाचो हार्ड अर्न मनी तो लायफ टायम अर्नींग ते सदां अशें रातीन मेळना इजिली. राम करून तशें करून केल्लो ताजो पयसो तो तांकां त्या खातीर खूब हें जाता. तुमची मागणी कितें आसा आतां? आमची मागणी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करून आमकां रिकवरी दिया. कित्याक खुबश्या केसींनी रिकवरी जाताच आनी भरपूर प्रमाणे पुलिसांची आसा ती आसता रिकवरी कशी करपाची ती. आमी वचून कांय करपाक शकना तांकां आमी कायदो हाती घेवपाक शकना. इट इज अप टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू रिकवर द गोल्ड ऑर एल्स SP सरान कोणी एक बरो एक ऑफिसर डेजिग्नेट करपाचो आनी ताच्या हाती इन्वेस्टिगेशन घेवन मुखार व्हरपाचें. कारण आतां थंय मुरमुगांव पुलीस स्टेशनान चल्ल्या ती फकाण अशी जाल्ली. तांकां आपयता तांकां पिकनिके बसयल्ल्या सारकें तांकां बसून तांकां धाडटा कांयच हें करना. एडवोकेट उत्कर्श नायक. आतां आमी उलयले ही केस बाबतीची फॉलोअप करता गेले 20 दीस जाले. हांव केन्ना ना तो ह्या केसीक लागून 1-2 फावटी हार्बर पुलीस स्टेशनारूय गेला. हांव नॉर्मली वचना आनी म्हाज्या प्रमाणे ती केस मातशी बरी स्लो चल्ल्या. आतां कित्याक लागून ती म्हाका कळना. ती गरीब मनशां तेंचे कडेन आयच्या दिसाक ते आयज रडला भितर केसीच्या फुडें 5,000 रुपया खर्चाक ना. तेजें काम धंदो सोडून तेंचे कडेन भोंवपाचें. आमी मागीर काल हांव जिवा आनी दामू गेले आनी PIक मेळ्ळे. मागीर आमी शेखर प्रभू देसाय काल SP आसलो ताका मेळ्ळे. चेंज जाला म्हणून आयज परत येयले आमी. कारण एक आमच्या मनशांक फॉलोअप करपाक आमच्या म्हणणें म्हाजें म्हणणें चोर कोणूय आसो कोणूय चोर आसो तो कोणूय आसूंक शकता कोणूय ताका तुमी सोदून हाडा. कारण चोरी जाला इज फॅक्ट. बाकीच्या काणयो सांगप ना. चोरला चोरी जाला ताका चोराक जाला तो कोणूय आसून तेंच्या भांगर मेळचें. करेक्ट न्हू अशें सांगूंक सोदता आमी. आनी ताका लागून हांव तांकां म्हटलें हांव वतलो तुमच्या वांगडा SP कडेन जाय उलय तातूंत कांय हें ना. आनी पूण ते PSI थंयचो जावं PI
दाखयता करता कशें मुवमेंट पूण इट इज कंपेरेटिवली स्लो. तुका जेन्ना पयल्या दुसऱ्या दिसा ती सांगता की अशें अशें जालां म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय. म्हाका दिसता तुमी तसो कोणाक कितें चान्स दिलो इतलो जाल्यार मागीर ते खंयच्या खंय वयतले अशें म्हाजें म्हणणें आसा. तूं सीएमा कडेन बीन उलयले आमी कोणाकडेन मिलींद नायक कोणा कडेन उलयना पात्रांव. पण तेणी action जावंक ना. उलयना कारण आय डोंट नो कित्याक पुलीस स्टेशनारूच तर हें स्लो जाता जाल्यार होम मिनिस्टरा कडेन उलोवन खंय तरी काम उलोवंक जाता. जाय रे पण कितें सांगतलो तुका आमचेच जात आमचेच वोट अशें जाल्ल्या परिस्थिती पण थंय कळटा action म्हणून जायना कळ्ळें. म्हणून तुमी हांगा पावले. जालेंच न्ही तांकां न्याय मेळना म्हणून येयलो न्ही. एक्शन सोड तेंचेर कोणाक एक्शन जावचें अशें म्हणून न्ही तांकां न्याय मेळपाक जाय. तूं फुडें कितें हा? सस्पेक्टाचें नाव ना कशें आहा ती स्टोरी. सस्पेक्ट कोण आहा पळय तेणे आपूण येवन कन्फेस केला 2 फावटी पुलीस स्टेशनार. त्या भायर तेचो भाव 12 वर्साचो कन्फेस करता. आतां ताका तो रूल लागता की तो हें कितें म्हणटा मायनर सगळें बरें आहा पूण तो सांगता आपली भयणीची ते चेडवाचे पास्ट रेकॉर्ड्स कितें तरी आहा आनी तें खुबशें कितें आहा सगळें आमी उलयल्यार मागीर कितें जाता तेच्या कारणान तेंचे कडल्यान पर्टिक्युलर आयकप. आमी एक तेंचे पयलींचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव ते आमचे कडेन हेल्प मागपाक येता कोण मदतीक ना. तेंच्या घरान दादलो मनीस कोण ना. म्हाजो एक फ्रेंड आसलो तेंच्या घरान इरफान म्हणून तो बाबडो हार्ट अटॅक येवन मेलो समथींग मोर गुड. सो एटलिस्ट आय शूड सपोर्ट देम न्ही. सपोर्ट इन द सेन्स कायद्यान ती केस सुटावो जावंक जाय हें म्हाजें म्हणणें. आमचो एडवोकेट हांगा कन्फेस करून सुद्दां पुलीस काय एक्शन घेयना. आतां तेंचे कडेन म्हाका खबर ना पुलिसां कडेन रिजन खूब आसतलें न्ही कित्याक जायना. पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स बीन कितें आसा आय डोंट नो.